पालिका वाठारांतल्या बेकायदेशीर घरांक घरपट्टी लागू कशी असो निर्णय पालिका मंडळाच्या बुधवारा जाल्ले बसकेत घेतला। दिवचल शार पुरायपणान कोयरमुक्त करपा खातीर पावलां उखलची असोय निर्णय लेगीत बसकेत जालो। विद्यमान पालिका मंडळाची निमणी बसका नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार आणि मुख्याधिकारी निहाल तळवणेकार हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा जाली। हे बसकेक सगळे 14 नगरसेवक हजर आशिल्ले। आज जो आमचे स्पेशल मिटींग घेतल्या ते पहिलो विषय असलो म्हणजे जी आमची इलिगल घरां बी आसा कोणी एक्सटेंशन केल्या वाडे करू आसा त्याच्या खातीर आमी टॅक्स घेवपाचो म्हणून ती आमी सगळे फायनल जाल्ले आसा। सगळ्यांचे आमी मेजरमेंट बी केल्ले आसा। कोलब्रो कंपनीक आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले त्याच्या खातीर आमी असं केला की आता स्टार्ट करपा खातीर आमी ते कंडिशन घालून आयच्यान हें केला की आयज रेजोल्युशन घेतला की तेंचे कितें आसा ती कशें हे घरांक टॅक्स दिवपाचो म्हणजे रेग्युलरायज करता। रेग्युलरायज म्हणजे हें इलिगलूच ती आसतली पूण जे कोणी वयर घर बांदलां घराक पडयो काडल्या तेजो टॅक्स आमकां दिवपाचो। तशेंच कोणी भाडे रूम म्हणजे भाड्याक दिवप करपा खातीर रूम काडल्या 4-5 रूम काडल्या त्या रुमाची लांबी रुंदी जी कितें आसा ती मेजरमेंट काडून आमकां तो म्युनिसिपालिटीक आसा तो टॅक्स भरपाचो। ह्या कावन्सिलाची आमची लास्ट स्टँडर्डाचो लास्ट मिटींग आसली आनी हितून एक विशय आसलो तो गार्बेजीचो आसलो। आमचो गार्बेजीचो विशय म्हणजे बिचोले नगरपालिका जी आसा पळय ती गार्बेजीच्या विशयाचेर सामकी सेन्सिटीव आसली जेणे करून आमचे जे लेबर्स जे आहा पळय ते कंटिन्युअसली म्हणटा ती 8 दीस 7 दीस म्हणटा ते गार्बेज काडपाचें काम करतात। एक अशें दिसून येयलें की जितलें जरी काम केलें जितलें क्लिननेस करपाचें हें दवरलें सुद्दां जाल्यार आमचे भारताचे माननीय पंतप्रधान हांच्यांनी एक नारो दिल्लो आसा की स्वच्छ भारत आसूंक जाय म्हणून। आनी ह्या हितूनसून अशें प्रत्येक नागरिकाची कर्तव्य आसा की आपली एरिया जी आहा पळय ती स्वच्छ आसपाक जाय आनी आपूण त्याच पद्दतीन तेजेर अलर्ट आसपाक जाय। पूण अशें कितें जाता की जे भायले मायग्रंट जे लोक असतात पळय बिराडाक रावल्ले आसता हेजेर ते लोक कितें करतात सांजचे एक सामान हाडलें कितें हाडलें जाल्यार ते प्लास्टिकाचे दुसरे दिसा कितें करप सकाळीं वयता आसतना वराक आनी रोड सायडीक उडोवप आनी तो म्हणटा तो आमकां खूब म्हणटा तो बिचोले म्हणटा तो त्रास जाता आनी ताका लागून आमी प्रत्येक फावटी दवराक प्रयत्न करता अवेरनेस करता मातसो की लोकांनी कचरो हो रस्त्याचेर कशी उडोवचो न्ही जावं ब्लॅक स्पॉट तयार करचे न्ही आनी तितून आमकां खूब म्हणटा ते यशूय येयल्लें आसा कितें जाता जितलें जितलें काम करता पळय तितलें तुका आनी हें वाडत जबाबदारी वाडत रावता। जितलो कचरो काडप पळय तितले आनी कचरो हाडून लोक उडयत रावता म्हणून हांव सगळ्यांक बिचोलकारांक आमचे विनंती करता की तेंच्यांनी मना पासून ठरोवपाक जाय जे आमचे बिचोले म्युनिसिपालिटीचे लेबर्स येता पळय डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनाक येता पळय जो आपलो कितें कचरो जाता पळय जावं सरावंडींग एरियात जे कोण क्रिएट करता पळय कचरो तेंचे कडेन दिवप जेणे करून तो व्यवस्थीत प्रमाणे तो म्हणजे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर पावता आनी तेजो विल्हेवाट व्यवस्थीत लागता।